आमी जाणाय जाल्यार लिटल नॉलेज म्हणटाय आमी अशें ते म्हणटा आमी जाणाय ते फॉर्मलीन हालीं एक मनीस मेलो म्हणटकच तेजी बॉडी फ्रेश उरपा लागून मारताले. आयज जेन्ना जो रिपोर्ट आयिल्लो मारगांव मार्केटान बोबाट जालो, FDAन थिंगा वचून इन्स्पेक्शन केलें आनी ज्यो भायल्यो गाडयो येताल्यो त्यो तेजेर एक इन्स्पेक्शन करून एक त्याने तेन्नाच इमिजिएटली एक रिपोर्ट दिलो की फॉर्मलीन आहा. ही आख्खो गोंयचो लोक भिलो. हो लोकांक म्हणटा तो कितें आहा गोंया म्हणटा ते केन्ना एक एक पाटी कितें सुशागाद आमी गोंयकार केन्नाय कोणाचे वाश्ट करपाक वचनाय. हो गोंयकार आमी कोणाचे वाश्ट करपाक मुखार पावल मारनाय. जेन्ना असले काव जेन्ना घडटा आनी असले मनीस जरी तर आपलें पोट भरपाक वो आपलें कितेंय जोडपाक तर मनशाचेर दुसऱ्याच्या मनशाचेर जिविताचेर फेवताय जाल्यार हें सारकें व्हडलें चुकीचें. की मनशाचें हेल्थ म्हणटा तें वेल्थ. जेन्ना मनशाचें हेल्थ तर दुसऱ्याक लागून बिगडता, दुसऱ्याचे मिस्टेकीक वा दुसऱ्याचे आशेक लागून जर तर इनोसेंट मनशाक तर त्रासां पडटा जाल्यार हें सारकें न्हू. आनी आमचे गोंयकार हे भाशेन केन्नाय कितें करपाक वचनाय. कित्याक आमी सदांच म्हणटा ते भाव भाव एकठांय रावन आमी हे गोंय चलोवपी असले. आनी हे जे फॉर्मलीन जर खरेंच तेजें मारलां आनी हें केलां आनी तें नुस्त्यान घायलां जाल्यार आमकां इल्ली दूख जाली. कारण आमचे गोंयकार फिशर बोट आमचे नुस्तें मारपी धंदो करपी हिंगा असले नुस्त्याक मारपाक केन्ना हें करपाना. आयज पासून गव्हर्मेंटा हेजेर चर्चा जाली. गव्हर्मेंट हेजेर बोबाट मारीत रावलो. लोक बोबाट मारता, गव्हर्मेंट ताका आन्सर दिता. गव्हर्मेंटान एक स्टॉप हाडले 15 दीस मार्केट तुमकां चालू जावचो न्हू म्हणून. आनी 15 दीस देखून गाडयो ह्यो भायल्यो गाडयो ह्यो मार्केटान वयच्यो ना. हें जावपा ना म्हणून. पण हांव सांगूंक करता तें इतलेंच, जो मनीस ह्या मनशान लोकांचेर तर फेवला जिविताचेर, हो मनीस असले हें काम करून गेला त्या मनशाक खास फावो जावपाकूच जाय. आनी हे गव्हर्मेंटान इजी घेवप ना. आनी हे तर इजी घेयलें अशेंच उरलें जाल्यार भरपूर प्रॉब्लेम गोंयांत जातलो. आयज आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी मारता. जे हे बाजारान आयज हे भाशेन जाता तेजेर एक पावल मारपाचें आनी जो कल्प्रीट कोण आहा ताका धरून फास्ट दिवपाचें ह्या गव्हर्मेंटान मुखार सरूंक जाय. हो इशू म्हणटा तो सारकोच इम्पॉर्टंट अदर देन एनी अदर इशू. कित्याक आमचे इनोसेंट भाव हे बरे कोण थोडे म्हणटा म्हणजे परमिसेबल आनी कितें उलयता. हे परमिसेबल म्हणजे कितें उतर आयकोपाकूय बरें दिसना. म्हाका कळपाक जाय जे मनीस आयज गव्हर्मेंटान आहा तेंकां तर तेंच्या फॅमिलीक कळलें ह्या नुस्त्यान कसले वस्तून हें फॉर्मलीन आहा जाल्यार ते हावयतले दितले फॅमिलीक. हें जेन्ना आवाज जालो तेन्नाय देखून आमकांय आमी भिले. कित्याक जाण एकल्या फॅमिलीचे पडटा. जेन्ना आपूण आपल्या जाण एकल्या फॅमिलीचे चिंता तेन्ना दुसऱ्याचे फॅमिलीची चिंतपाची गरज. आनी हे जरी तर दुसऱ्याचे फॅमिलीचे चिंतना आपलेच फॅमिलीचे चिंता जाल्यार हाका मनीस म्हणूं शकना. सो ताका लागून हें जे फॉर्मलीन आयज हें हितून सगल्यान आतां अशें आयकूं येता. आमी पयले पळयताले जायते वस्तूंनी एक जायते बनावट हितून आहाच. गव्हर्मेंटान म्हणटा ती हेजेर म्हणटा ती एक एजन्सी फॉर्म करपाकूच जाय. आनी सगळे हेजेर चोड कोण हावपाचे वस्तूचेर ह्यो म्हणटा त्यो सारक्यो आमच्या पोटान वयता, डायरेक्टली पोटान वयता आनी इफेक्ट जाता. आनी इट मे बी द सिलो डेथ. तेजेर
हेजेर हे फॉर्मलिनाचेर वसले ह्यो वस्तू जे बनावट हेजेर कोतात हेजेर कितें जातलें तें हांव सांगपाक ना कित्याक बिकॉज आय एम नॉट ए डॉक्टर बट आमकां एक सांगपाचें म्हणटा तें इतलेंच की हे हेजेर आमी पावल मारपाची गरज जे गव्हर्मेंटान हाय गव्हर्मेंटान नाय तेणी देखून आनी गव्हर्मेंटान हाय तेणी देखून आयज सपोर्ट करपाची गरज कित्याक ह्या मनशाच्या जिविताचेर खेळप ना आनी जो मनीस कोण आहा ताका मनशाक आयज अरेस्ट करपाकूच जाय ताजेर कितेंय कित्याक जो मनीस आनी हो जर सांगना कित्याक एक एक पावटी कितें आसता हांवें चोयलां मडगांव म्हणटा जायते एजंट आहा जायते एजंट आहाय आनी एजंटाचे थ्रू तो धंदो येता जाल्यार ते एजंटाची जबाबदारी ना जाला पूण आयज गोंयांत प्रॉब्लेम जाला ह्या गोंयकाराच्या नुस्त्याचो प्रॉब्लेम जातलो आयज जरी हे प्रॉब्लेम जायना जावपाक आनी जो मनीस जे करता ते कोण ना जावपाक ताका म्हणटा ती फास्ट आसपाकूच जाय दुसरो म्हणटा तो आमी एक इश्यू घेवपाक करता म्हणटा तो हो CRZ आमकां 200 आहा ते आयज 50 राहले ते आयज नोटिफिकेशन घेवन आयज 50चेर आयले पण हांव सांगूंक कोत्ता ती NGTN एक ऑर्डर दिलोली गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथर एजन्सी जेन्ना ही ताका एक दिलोली की एक प्लॅन ड्रॉ करपाक आनी जी फिशरमॅनाची जी घरां आहाय ती ह्या प्लॅनाचेर घालपाक कित्याक ही मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा ती कितें आहा एक फिशींग कम्युनिटी बीच म्हणटा तो बिचाचेर म्हणटा एक फिशींग कम्युनिटी पयली आनी हे जेन्ना तिणें ऑर्डर दिल्ली तेन्ना हे बेनिफीट आयज चोवपाक गेल्यार नोटिफिकेशनाचे बेनिफिटाचे आयज बेनिफीट आयज मेळटा आउटसायडर हांव सांगूंक कोत्ता तें जेन्ना CRZ 200 मिटर हें हाले म्हणटा तें तेन्ना आमचे जायते जाणांनी गोंयची भाटां बेटां इंकली भाटां जे लुगार आसले ते इंकले आनी इंकले कित्याक लागून की CRZ 200 आहा आनी हे भायले कंपनीन भायले बिजनेसमॅनांनी हे लुगार आमचे तेणी आउटसायडरांनी घेयले केले आयज हे अशें केलां जे लोकल फिशरमॅनाक कांयच हेजेर बेनिफीट ना आयज जरी तर हे CRZ हांव म्हणटा जो एक बेनिफिशरीज आहाले लायक फिशरमॅन्स ताका कॉन्फिडंटान कित्याक घेवंक ना आनी नोटिफिकेशन तेन्ना हें करूंक ना अरे हांव म्हणटा कितें आमी केन्नाय प्रोजेक्ट वो कितें करता जाल्यार जो युजर आहा ताका मुखार हाडपा जाय आनी ते कडच्यान एक हें घेवन मुखार करून मुखार वचपा जाय गव्हर्मेंट जरी तर कितेंय करता जाल्यार हें कोणा लागून करता गव्हर्मेंट आयज आहा जाल्यार गोंय ह्या गोंयकारां पासत गव्हर्मेंट आहा लोकां पासत गव्हर्मेंट आहा आनी जे लोकांक जाता ते भशेन ह्या गव्हर्मेंटान मुखार वचपा जाय आयज पासून ह्या जे कम्युनिटी आहा जे फिशींग कम्युनिटी आहा तांकां तेणी गव्हर्मेंटान घेवपा जाय आसलें आनी तांकां बरें सोजमान सांगूंक जाय बाबा आमी CRZ जे 200 आहा ते आमी 100 नोटिफिकेशन आता तेजेर एक चर्चा जावपा जाय आसली गव्हर्मेंटान जे नोटिफिकेशनाचेर लोकांक कॉन्फिडंटान घेवंक ना लोकांक घेयले जाल्यार बरें जातालें आनी जरी तर हेच भाशेन दिसा स्टेक होल्डर जे आहाय थोडे पार्टीज आहाय पार्टीर पळय मुखार घेवपा जाय आसलें आनी एक डिस्कस जावपा जाय आसलें म्हाका दिसता हे जो हो आयज हे नोटिफिकेशन जे एप्रुवल हे घेयलां तेजेर बरी चर्चा जावपाची गरज तेजेर बरें डिस्कशन जावपाची गरज आनी हे गव्हर्मेंटान हे नोटिफिकेशनाचेर मातशें चिंतून पावल मारून लोकांक बेनिफीट जाता ती भाशेन करपाची गरज कित्याक फिशरमॅन आयज जायते त्रासान पडलेले आहाय आयज ह्यो रिवर
ह्यो देखून दुसऱ्याच्या ताब्यात वयतले आनी हाल्याक गोंय कितें जातलें तें कांय खबर ना. गोंयकार कसो उरतलो तेवूय खबर ना. ताका लागून हे गव्हर्मेंटान एक पावल सारकें मारूं नये. जेन्ना कितेंय करता आसतना हो जो युजर कोण आहा लायक बेनिफिशरीज कोण आहाय ताका कॉन्फिडन्सान घेवन हे मुखार वचूंक जाय आसा. आता फॉर्म्युलेनाचेर ही कारवाई करपाची हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान करपा जाय. आता हे कोणी केला ते गव्हर्मेंटान हे तेजेर हे जावपा जाय, इन्क्वायरी जावपा जाय. आता पयलीं सद्या आयज हे ट्रक जरी तर येताय जाल्यार कोणाच्या अंडर येताय. आयज जरी तर हाचेर हो ट्रक जर तर गोंय येताय नुस्त्याक भरोन आतां चोय आमी गोंयकार आमचे नुस्त्याक मार्केटान वयता, आमचें नुस्तें भायर वयता, आमचें नुस्तें भायर वयता. ही इंडस्ट्री ल्हान इंडस्ट्री न्हू. फिशींग इंडस्ट्री इज अ बिग इंडस्ट्री. आतां हेजेर कितें आसा गव्हर्मेंटान हांव सांगना तुमच्याचें करा म्हणून, तुमी फायंड आवट करा हे अंडर कोणाचे अंडर हे ट्रक येता, हे कोणाचे अंडर हे नुस्त्याक हे मार्केटान वच सोंपता तें हांवें सांगपाची गरज ना. तेजेर गव्हर्मेंटान हे करपा जाय. आनी जो मनीस कोण इनिशिएटीव घेता, जो मनीस कोण तर इनिशिएटीव घेवन हे धंदो आयज तर गोंय येता त्या मनशान पयलें फायंड आवट करपा जाय जी वस्त बरी वा वास्ट ही लोकांक खावपाक बरें पडटली वो ना. कित्याक आयज आमकां कळलां आयज आमी बरें देखून नुस्तें खावपा आयज कुशीन रावल्या भिलोले आहाय आमी. आयज फिशींग इंडस्ट्री लागून काम करता आमकांय जाय, फिशींग इंडस्ट्रीकूय जाय, आमचे जे नुस्तेंकार भावांकूय जाय बाबा हे नुस्तें खरेंच कॉस्टली आहा तें तुमकां हें करा. आनी बंद दवरून हें करून हे भाशेन ना. लोकांक जी वस्त खावपाची ती बरी वस्त खावपा जाय आनी हेजेर इमिजिएटली जावपा जाय. रावप ना कोणूय जावं तो, कोणूय जावं कसलोय मनीस जावं. ताका तर इतलें दिसलें हो मनीस तर इनवॉल्व जातो ना तेजेर पयलें हें जावपाकूच जाय. 15 दीस बॅन घातला तर थोडे जाण चडशे मागतात कायमचो बॅन घालपाचें भायल्या नुस्त्याक. तुमचें कितें आतां नुस्तें कायमचें बंद करपाचें वा ना खंयच्या नुस्त्याक भायल्यान येता ते भायल्यान येता ते आयज नुस्त्याक तुमी फॉर्मलीन मेवला म्हणटा न्हू जाल्यार ते फॉर्मलिनाचें नुस्त्याक लोकांक खावपाचें ना. कायमचें बंद करपाचें अशें खूब जाण लागतात. तुमचें कितें ना लायफ टायम बंद करपाचें न्हू. जेन्ना मनशाक हे भाशेन कितें जालें न्हू तांकां कळटा. आनी ज्यो मनशाचे हे भायले नुस्त्याक जे मनशाचे एजंटाचेर येता वो उमक्या मनशाचेर येता जाल्यार त्या मनशान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप ना. घेवप ना. कित्याक घेवप ना. अरे जेन्ना तूं जर हेजेर हें करता तुजेर हें डिपेंड हें नुस्त्याक गोंया येता जाल्यार तुजें हालीं काम कितें हालीं बेनिफिटूच घेवपाचें तें पळोवप ना. पळोवपा जाय जेन्ना तूं धंदो करता जेन्ना हें नुस्तें तुजी हेजेर अंडर येता तेन्ना तुवें जबाबदारी घेवपाकूच जाय. आनी हें जर जालें जबाबदारी घेवन जालें हें तर तूं हेसलें मेवलें जाल्यार तुका हास्त फावो जावपाकूच जाय. जे ऑफिसर्स ज्यांनी हे बोलले तुम्ही त्यांना प्रोटेक्शन दिवपाक कोणाक ऑफिसर्स प्रोटेक्शन दिवपा आमी कोण मागता तुम्ही आमी प्रोटेक्शन दिवपा म्हणजे हो आयज पयलो तेणी सांगलें फॉर्मलीन हातून आहा परत दुसऱ्यान हें सांगलें फॉर्मलीन ना तिसरो एक हे येयलो ऑन परमिसेबल आनी कितें कसले रिपोर्ट कितें तें आमी कितें म्हणटा ही कोणाक प्रोटेक्शन दिवपाचें कोणाक प्रोटेक्शन ना दिवपाचें कोणाक कितें करपाचें इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट. Let the government take a decision, and we also want to know like what the government is taking a decision on. And कितें आसता हेसले चड तें दवरप ना फास्ट जावपा जाय कित्याक आमकां लोकांच्या जिविताचेर खेळपाची आमकां हें ना. कितें जालां गव्हर्मेंट FDA जे आहा न्ही हे आयज पासून आमी एक्शन कोणाचें घेतना पयला तर बारीक गाड्या कोण बटाट वडे विकता कोण ऑमलेट विकता बारीक धंदो कोण करता न्हू तेजेर हो सरकार एकदम FDA फाटल्यान लागता.
आमी अशें आयकून जाणा आमी काय पोर्तुगीज केन्ना आयकूंक ना. जेन्ना फीश मार्केटान जेन्ना नुस्तें मोव विकताले, ओके, गोंयकारांक खबर आसतलें, आयज जाणटे बिणटे आसतले आमचे, ते आमकां सांगतात नुस्तें जेन्ना मार्केटान जेन्ना मोव येताले हे फॉर्मुलीन न्हू, तेन्ना गाजोलीन वताले पोर्तुगीज तेन्ना, आनी फॉर्मुलाचें नांवूच नासलें. हे आयज आमकां फॉर्मुलीन घालून खावयता. आनी आयज मनोहर पर्रीकर आनी सरकार, स्पिकर आमचे आयज ऑपोजिशन जे कोण उलयतात हे आमकां उलोवपाक दियात म्हणून स्पिकर तांकां आयज बसयता सकयल. म्हाका दिसता हो स्पिकर नुस्तें खायना, स्पिकराची फॅमिली नुस्तें खायना, मनोहर पर्रीकराची फॅमिली नुस्तें खायना. आमकां सरळ BJP सरकाराचेर आमी आरोप करता. गोंयचे नुस्तेकार आमचे आसा भाव, नुस्त्याचो धंदो जो आसा तांकां आमचे नुस्त्याच्या धंद्याचेर आयज लोक जे आसात खूब जाण आसात आमचे कोस्टल बेल्ट सगळे धंद्याचेर. आयज हॉटेलांनी जर पळोवंक गेल्यार नुस्तें मेळना आमकां. कोण जबाबदार हेका? ही एक बायल जी आसा सरदेसाय, ही बायल जी आहा ही तेका जबाबदार आसा. ती बायल तेका गव्हर्मेंटान तिणी जे स्टेटमेंट जो दिल्लो आनी स्टेटमेंट फाटीं घेतलो आनी परमिशन जे म्हणटाले ते बायलेक आज ते खुर्चेर बसपाक अधिकार ना. तेन्ना हांव सांगूंक करता मनोहर पर्रीकाराक, आज विधानसभा चालू आसात, जेन्ना तूं आयज खंयच्या सरकाराचेर जेन्ना सस्पेंडेड ऑर्डर काडलेली ते बायलेक तूं सस्पेंड करपाचो म्हणून हांव म्हाजो सरळ सांगता मनोहर पर्रीकारान, तिणी ताबडतोब तिका सस्पेंड करपाचें आनी मनोहर पर्रीकारान सांगपाचें आपूण आयज सगळ्या लोकांक आयज आदर करता आनी ताका लागून तिका आपूण सस्पेंड करता म्हणून हांव मनोहर पर्रीकाराक मागता. 15 दिवसांनी हय हय 15 दिवसाची जी बंदी घातली, 15 दिवसांनी परत ते सारखं होईल असं वाटतं तुम्हाला? आता हे गव्हर्मेंटान 15 दीस दिल्या. आता ह्या 15 दिसां भितर गव्हर्मेंटान कितें करपाक वता ते गव्हर्मेंट एकलोच जाणा. आता 15 दिसांनी आमचे गोंयच्यो बोट्यो स्टार्ट जावपाच्यो आसा, राबड्यो स्टार्ट जावपाच्यो. सो मे बी तें चिंतून CMान आयज केलां जाल्यार हेजेर हांव नकळो, हो फिशरी मिनिस्टरान केला जाल्यार गोंयच्या नुस्त्याचेर कसलोच कोणें गोंयकारांनी दुबाव घेवचो ना. कित्याक आयज गोंय म्हणटा तें इतलें गोंयच्या हेजेर कांय ना, कित्याक आमी डायरेक्टली आमी नुस्त्याक मार्केटान धाडटा आनी तेजेर कसलो येना. कित्याक 15 दिसांनी आमचे नुस्त्याक हें. आतां भायले ट्रक वो भायल्यो गाडयो भितर घेवपाच्यो न्हू तेणी करपाक, कित्याक लोकांचें भावना गव्हर्मेंटाक आयज खबर आहा. गव्हर्मेंटाक खबर आहा लोकांक कितें जाय तें, आनी जशें लोकांक जाय ते भशेन गव्हर्मेंटान चलोवंक जाय. आणि ह्याच्यावर टुरिझमवर पण इफेक्ट होतो ना. ह्याच्यावर टुरिझमवर पण इफेक्ट होतो. आज काय वर्ल्ड वाईड प्रोपागंडा झाला आहे की गोव्यात असं झालं आहे. टुरिस्ट लोक घाबरतात, गोव्यातले पब्लिक घाबरतो. त्यामुळे काय आलं, गोव्यात 100% लोक मासे खाणार आहेत. आता मासे खाण्याला जर आज 50% इफेक्ट झाला आहे, असा इफेक्ट जर होत झाला तर गोव्याच्या इकॉनॉमी सगळी खलास होऊन जाईल ना. एक मिनिट राम असो चहा घे.